गाइस आता जस्ट म्हाका हांगा आतां हात आसता मागीर जळ्ळो हांगा तुला तापली दिसता मस्त जळटस म्हाका मस्त जळटस आता ओ आमची अरे बापरे व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि परत झालं की गुड मॉर्निंग घंटे झाले 6:15 जस्ट उठयला म्हाका आतां 7:30 येतला भाई सरचे आसा 8 घंटा म्हाका भायर क्लास आसा तर आज वग्गी वचका म्हाका आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा तो गुजून दूध हाडगा काल हाडचे विसरलो मागीर म्हणल्यार क्लास आसलो मागीर 9 घंटे ते आशिल्ले ताचे मागीर दूध मेळना तर आतां वचून हाडतालो 6:30 घंटा तो वतालो आनी दूध हाडतालो काल आसना भाकरीचें पीठ भरला आला तेंची आतां करता तेका हांव मागीर फटाफट अम्माके काण दवरता मागीर ती थंडी भितरली आनी हांव फटाफट करता आनी वता आज फुल पॅक डे आसा तेवे थर्सडे 9:20 नॉर्मल क्लास आसा आज एक्स्ट्रा क्लास दवरली सकाळी फटाफट पळ काडता रेडी जाता भायर वचनो फुल काळोख असो उजवाडूच जायनी येदळते ह्या पळय काही ना ह्या पळय उजवाडूच जायनी येदळते फुल काळो असो तर जे की चेंज केल्या भाकरी करीत त्या पीठ थोडे आशिल्ले ताजे खातीर हांव एक काम केल्लें आसा तर लावंच खंड घाल्ले म्हळ्यार वग्गी वग्गी यांची जत्त करून तर मागीर तांणी पिवन जालां आतां अम्माक तांणी दिता अम्मा न्हिदली ताजे खातीर एक दिनी आशिल्लें आतां हांव दिता आनी हांव रेडी जाता आनी कामावता तो हांव रेडी जाला आतां अम्मा दिता आतां भायर सरला आनी हांव हांगा आतां बँड्रा पावता आसा आनी जस्ट हांगा राबतना आसतना म्हाका एक पॉयंट आयलो तेन्ना म्हळ्यार एक सनरायज दाखोवच्याक ह्या पळय गायज आज मॉर्निंग आतां तुमकां सनरायज दाखयता आसा सुपर्ब आनी ह्या पळय मुंबय कशी दिसता पळय हांगा दाखोवन वाव हांव हांगा बँड्रा एरिया आयला कितलो ब्युटिफूल दिसता ना सनरायज ते पळय सूर्य उदय जाल्ला सुपर्ब दिसतस चलो आतां 8 जाला हांगा ऑलरेडी मागीर टायम जाला हांगा हांव वता आनी मागीर मेळया जस्ट आतां घरात ओगू पावला आनी हांगा पळय हांव घेतला टमाटो आनी पालक अम्मान सांगलें की पालक हाडी पळय आतां पालकाचें कसन करचें टमाटो सरला टमाटो घेतला आतां घरकड वचा आनी रांदप करचें आसा चलो वचा आतां घरकड हांव हांगा तें रांदप करता आसा हांगा जी मसुरी आनी पालक हाडला ना त्या घाल्लें हांव लेखलें की पालक आनी दाल करया एक्चुअली दाळ विसरल्या अम्मा गुडगांव येवन हाडच्या तर थोडी असेल अम्मा सांगता मसूर असं मसूरेच करी मसुरान तो आम्ही पालक घालला तर त्यांची लायक करून आता शिजयला का आणि एकही शिजला तर आता जेवण रेडी जाता तसं आज ही चपाती नाका म्हाका तो वच्चा आसा 2.5 घंटा एक जाल्लो वंगाची पुरो वेळ जाता साजी तो आज सिंपल जेवण कांय आमी चड कसन करचें जायना म्हाका मागीर येवन पळय सांजवेळा हांव वग्गी येताना तेन्ना कसन ना कसन करतालो चिकन निवोच्या दवरला मागीर लायक कोण फंड घाल्या थंय हांव ओपन करून पळयत आतां कितलं जल्दी करून हो 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 वाव लायक करून आहा क्या बात है मसूर चिक्की उद्दा घालका दिसता चिक्की पातळ करच्या गे हा अम्मा चिक्की दडदडी जाल्ला के पळो का तें शिजला की ना करून शिजला गो गायस हें शिजला लायक करून सुपर्ब हे मसुरीन तूं लायक करून पालकय घाला म्हळ्यार चिक्के आयर्न मेळटलें आनी दाळ आनी पुरा चिक्के प्रोटीन्स न्हय तर आज फूल हेल्दी मील सॉलिड अखाचा अम्मा सांगता की ना कांदो लसूण आनी पुरा फंड घालचे आसके ते आतां फंडा दवरता आनी फटाफट दाळ रेडी करता आनी वच्चे मागीर कामाक हांगा हांव फंडा रेडी करता आसा आनी तो कांदो जिरे तेल आनी काश्मीरी लाल मिरची घालला आनी तो घालता हे कसं नाही आणि तू फंडा का यांची येणी आवाजू काहीच लंच रेडी तर पालक आणि मसुरी दाळ घालून एक दाळ केल्या तांते आणि आमगे शीत वाण घालला सुपर तर आमगेले लंच रेडी जाला फटाफट जेवयात अम्मा कथा असता प्लेट घालून दित तिकात जेवणाक आणि हांवें खतखत येऊ चिक्के सुपर जाला काय एक नंबर प्लेटा घालला सुपर राईस दाल आणि तांते एक नंबर आईची हेल्दी लंच अम्मा तुगल का तरी होगूर होऊन असं तिक दिला हांवें जेवता काहीच आता जस्ट म्हाका हांगा आतां हात आसना मागीर जळ्ळो हांगा इतलो बीन मस्त म्हाका आतां ह्यान लागता संग जळ्ळा हांगा आसना कसन गेलो तसो हे प्लेट आसना हांगा दवरलेले अम्माक वाडटाना
तरच न्हय ते प्लेटच न्हय ते वाप आसता जी हें म्हळ्यार गॅसाचेच न्हय हुन आशिल्ल न्हय ते उज्जोस न्हय ताका लायक लावन तापली दिसता आनी मेगेल हाताकच न्हय जळ्ळी मेगेल हातू मस्त जळतस ओके आतां हांव हें खतखत्याला हाकून बंद करता आनी हांवें जेवता आनी मागीर कामां वता गायस मागीर मेळया म्हाका मस्त जळतस आता ओ जी अरे बापरे तर जस्ट आतां मेगेल क्लास जाल्यार आतां घरकड वतस म्हाका कसं त्या तावळस न्हय मेगेल हात जळ्ळल न्हय तर म्हाका आतां मस्त तें जळटस म्हाका प्रॉपर अशी ब्रेकय मारचा जायना ऑप्शन ना मेगेला कसं न्हय तर आतां वतच घरकडे आतां आम्हाक फोन केला हांव की हांव येतच करून आतां जस्ट आतां घरकडे आयला आनी आतां रांद आपण निघून करता तर हांगा आतां तावळ केली मसुरी रांदय आसा आनी हें कालच न्हय आमी नांचोण्याचे पोळ्या पीठ काल सकाळचे की पातळ केलेले तर आम्हा सांगता हांतूचेच न्हय जवारीचे पीठ मिक्स करी आनी पोळ काडी त्यांची पुरो आतां रात्री खातीर तर हांव त्यांचे आतां जवारी पीठ मिक्स करता आनी पोळ काडता आनी जेवणाक आतां रेडी करता आनी तावळच न्हय पण हें पळय म्हाका हांगच न्हय समज जळ्ळा हांगा हें पळय पुरो हांग दाखून हें हांग दाखून हांगा तें पुरो हांगा आतां जळटा असो हें पळय फूल तें वाट्टे धरलें हांव चुकून म्हाका कळ्ळें तें आनी म्हाका बायकय प्रॉपर म्हळ्यार सोडच्या जायनाशिल्लें म्हळ्यार दुखत आशिल्लें इतलें काय फुग्ग न्ही बट चिक्के चटकाचे अशी लागला बस इतलेंच ठीक आहे चलो आतां हांव आसा जवारी पीठ घालता आनी फटाफट पोळ रेडी करता आनी आज ही आमगेल डिनर हेल्दी पोळो आनी मसुरी दाळी एक नंबर कॉम्बिनेशन सुपर चलो फटाफट रेडी करता जवारी पीठ घालता आनी चिके आनी पातळ करता आनी पोळ काडता तो हांगा पीठ रेडी जाला हांव तो दवरला आनी दाळी आतां ऊन करचे दवरला आनी फटाफट पोळ काडता सुपर तो हांगा रेडी भाकरी आतां पोळ म्हणटा भाकरी म्हणटा बट गोतना बट एक गोतस म्हाका हें हेल्दी आसा तें म्हाका गोतस चलो हांगा रेडी जाला प्लेटा घालता दाळी घाला प्लेटान तूं हांव सेकंड घालता आनी अम्माक दिता तो सेकंड घालना आतां अम्मा वचून दिता मा घे आराम से खा गाइस या पोळ न्हय एक नंबर कॉम्बिनेशन हांव आतां जस्ट खाल्ले या दुसऱ्या चिक्या उमटी घालता असो एक नंबर कॉम्बिनेशन हें पोळ मसुरी रांदे ओटू एक नंबर सॉलिड लागला हा ना अम्मा हां कशी जाला लायक जाला न्हय रुची असेल न्हय आतां तें एक पाटी खाल्ली न्हय तें आतां म्हाका बैसच्या जायना म्हाका आतां फटाफट खावका म्हण करता अशी तर डिनर ऑलमोस्ट आमगेर जाता असो आनी तें एक हेल्दी डिनर आमगेलें जितलें जेवका तितलें खावचें बस ओवर इटींग करचें ना दोनीचे भाजता असो तेन्ना हांव वेट करता असो की केन्ना भाजतालें आनी हांव खातालो तर जस्ट आतां म्हगेलें एडिटींग जाल्लें घंटे जाले रात्रीचे 2 यांची टायम मेळटा म्हाका करच्याक म्हळ्यार दिवसान तूं म्हाका टायम मेळना तर यांची आजकाल असलो म्हगेलें रुटीन जाला रात्रीचे वेळ न्हिदोवचे कांय करचें जायना व्लॉग टायमार येवका न्हय ताजे खातीर कंप्लीट जाला हेचे गोतना कितले व्लॉग केले सकाळ दाखोवन मस्त उणी केल्या ते न्हीद येता आसत म्हाका चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी गुड नाईट बाय गायज टेक केअर